दीस शनिवार ऑगस्टाची 22 तारीख 2026. मरी सर्गा संवसाराची राणी. पहिले मसप इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 9 वळ 2 तावन 7 पर्यंत. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाचे सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फंकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष चडयलोय. लोणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें तीं तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे भाराचें झू, तांच्या खांद्या वयलें लांकोड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलोय. धरणीक जणजणतलीं सगळीं पांयजाणां आनी रगतांत लोळयलेलीं वस्त्रां हुलपून वेतलीं आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला. ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां: विस्मीत बूध दिनार, पदवेदार देव, सासनीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतालो आनी ताच्या राज्यांत सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या शिंवासनार बसून तो आपलें रास चलयतलो. आतांतावन नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें रास तो थीर करतलो आनी सांबाळतलो. नळबरांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बोळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 113. 1-2, 3-4, 5-6 आनी 7-8. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा, आतां आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, स्तुती करा. वय, सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा, आतां आनी सदां सर्वदा. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा, आतां आनी सदां सर्वदा. उदेंतितावन अस्तमतेपर्यंत सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तुती जावं. सर्व जनांगां मदें तोस्स परमोन्नत, अंतराळावर गाजता ताची महिमा. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा, आतां आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला, तरी सकला पळोवन, वय, सर्गा पृथ्वीचेर दिश्ट लावंक तो भागवता. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा, आतां आनी सदां सर्वदा. खालत्यांक दोळींतलीं तो उखलता, दुबळ्या धाकट्यांक मेळ्यांतलीं तो वयर काडटा. कुंवरां बराबर तांकां जागो दिता. वय, आपल्या परजेच्या अधिपती मदें तांकां बसयता. श्लोक. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा, आतां आनी सदां सर्वदा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 1 वळ 26-38 पर्यंत. 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल दूताक गलिलियाच्या नाझारेत नांवाच्या एका शारांतले एके आंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुझे नांवाच्या एका दादले लागीं करार जाल्लें. ते आंकवारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो: नमान, देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा.
ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावयेत म्हणून आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताचे पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव अजुनी आंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत, देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजरी म्हणून लेखले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर, तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिजे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सर्गा संवसाराची राणी आंकवार मोरयेचें स्मरण आज आमी करता. देवदूतान मोरयेक तूं देवाच्या पुताची आवय जातली म्हणून खबर दितना तिणें फकत म्हळें, आपले सोम्याची चरणदासी. सोम्याची चरणदासी जावन ती देवाची खुशी करूंक तयार आसली. तरणाटी सल्ली मोरयेक देवाची महिमा कितेंच समजली ना तरी तिणें फियात म्हणून तकली बागयली. हें फियात तिका कालवार पर्वतार तिचो एकलोच पूत मरण पावतना खुर्सार बगलेन रावचे पर्यंत व्हरून गेलें. तिणें देवाची खुशी केली. देवान तिका कुडी आत्म्या समेत राखलें. मात्र न्ही, तिका सर्गा संवसाराची राणी म्हणून कुरवार केलें. आमी तिची भुरगीं सदांच तिच्या मोगांत आनी जतनेंत रावया.